आयज आमी सगळे मंगेशीचे लोक फार्मर्स आनी बाकीचे लोक सगळे आयज आमी हांगसर जमलेले कित्याक आमकां आयज पंचायतीन नोटीस काडली सायड इन्स्पेक्शन नोटीस म्हणजे सर्वे नंबर 45/1B हांगसर ते इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करता व्हाळाच्या धडेर म्हणून आमी कंप्लेन केल्ली तेका आमी फूल ठराव घेतलो की हांगासर व्हाळाच्या धडेर सर्वे नंबर 45/1B हांगासर कांय कन्स्ट्रक्शन करचें न्हू जर लायसनूय दिवचें न्हू आनी दिला जाल्यार रिवोक करचें हे आमी ठराव जाल्लो 21 जानेवारी 2018 हे डेटीक आमची आमचो ठराव जाल्लो तो आमी एटॅच करून पंचायती धाडला आनी व्हिडिओ लेटर केला की धडे आसतना हेंच्यांनी हांगासर काम स्टार्ट केला सो आयज ते कंप्लेनीचेर आदाराचेर पंचायतीन आमकां पयर 4 दीस पयलू नोटीस पावयली की 5 तारखे आयची डेटी 5 फेब्रुवारी 2021 सकाळी 11:30 सुमार हजर रावचें म्हणून सो त्या नोटीसीच्या आदाराचेर आमी येयले सो हांगासर जेन्ना पंचायत इन्स्पेक्शन स्टार्ट केलें तेन्ना तो बिल्डर आसा तो पार्टी आसा रिस्पोंडंट आसता पळय तो म्हणटा आपल्या नोटीस सो जावना सो ही आयज ही तांची सामकी पंचायतीची एक हें जाला की सामकी निश्काळजीपणा केल्या भशेन जाला फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी कितें केलें आमचें ठराव आसतना ग्रामसभेचो ठराव आसतना तेंच्यांनी लायसन इश्यू केलें सो ते लायसन इश्यू करपाक तांकां मेळना कित्याक आमचे ठरावाचें बायंडींग आसा जो लोकांनी ठराव मारला तो लोकांचो ठराव लोकांक पळय विचारपाक आशिल्लें दिवचे पडलो सो तेंचे आमकां केन्ना कळोवपूच ना तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी कोविडाच्या टायमार दिवंक नाका जालें सो आयज इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी स्टॉप दवरलें एक कारण सांगलें की तांकां नोटीस सो जावना म्हणून पार्टी सो ते आतां इमिजिएटली 9 तारखेक किंवा 10 तारखेक काडपाचें आसा इन्स्पेक्शन सो आयज आमकां एक नोटीस आयज आमी मंगेशीचे रहिवासी हांगा जमलेले कित्याक आमी एक सर्वे नंबर 48/1 बिहायंड पेट्रोल पंप ही जमनीचेर दोंगराचो हिल कटींग करून आनी ते लँड फिलिंग करपाचें काम चालू आशिल्लें ताका लागून आमी पंचायतीक कळयलें की हें काम चालू आसा आनी तेतून सर्वे नंबर आशिल्लो 48/1 सो तेन्ना आमी पंचायतीक कळोवन दाखयल्लें की अशें अशें गोश्टी घडला सो ताका लागून पंचायतीन आमकां नोटीस काडलेली सायड इन्स्पेक्शन नोटीस की 5 तारखेक फेब्रुवारी 2021 11 वरांचेर रावचें सो ताका लागून आमी आयज जमा जाल्ले आनी त्या पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें सो तेतून रोड्स केला भितर लँड फिलिंग केला हिल कटींग केला आनी भितर रोबर बीन हाडून दवरला हे सगळ्यो गोश्टी सायड इन्स्पेक्शन करतना पंचायतीन सारक्यो चेक करून जाल्यो तेंची सो ताका लागून आमी मागता की लँड नो डेव्हलपमेंट झोन आनी तेजे एडजॉयनिंग प्रॉपर्टी आसा ती सर्वे नंबर 38 कुंकोलीम विलेज सो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की 2016 जेन्ना हिल कटींग जातालें त्या सर्वे नंबरान 38, 39 बीन आनी 36 ते जे प्रायवेट फॉरेस्ट्री एरिया आशिल्ले तसून तेन्ना लोकांनी ठराव घेतलेलो की हांगासर दोंगराक तुमी हात लावचो न्हू हे आमी खोपोवन घेवपाना असो ठराव जाल्लो पूण आयज तेजे पळयता जाल्यार तिका एडजॉयनिंग प्रॉपर्टी आसा सर्वे नंबर 48/1 थंय फ्युअल विलेज हेतून हिल कटींग आनी लँड फिलिंग चालू आसा आनी रोड्स केला हे कित्याक लागून केला आनी कोणा लागून केला ते अजून काय आमकां खबर ना की आतां पार्टी कोण तो तांकां नोटीस सो जावना किंवा तो कोण आमकां खबर ना पूण आयज पंचायती इन्स्पेक्शन करून जालें तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केलें हय की हांगासर JCB लावन हिल कटींग केलें लँड फिलिंग केलें आनी रोड्स केला सो आमी मागता की पंचायतीन तेजेर बेगीन एक्शन घेवची ते कोण पार्टी आसा ताकाय दाखयचो बाबा तूं हांगासर कांयच करूं नाका ते इट्स नो डेव्हलपमेंट झोन आनी फाटल्या काळार जर कितें जर कन्स्ट्रक्शन करपाक गेले जावं कितें तरी करपाक गेले तेन्ना जावचो पयलीं विरोध आसा हें तांकां कळोवन दाखोवचें